उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप। उपरांत सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम आनी गोमोरा विरोध भोव व्हड जाल्या, तांचे पाताक खरेंच भोव व्हड आसा। हांव सकला वचोन तांच्यो करण्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलो, हाची हांवें खबर घेवंक जाय। ते दोग मनीस थंय थावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो। अब्राहम सर्वेस्परा सरशी वचून विचारी लागलो, कोट्या सांगाता नितिवंता सोय तूं नाश करताय? चिंत्या शहरांत 50 नितिवंत मनीस आसात, तर सगळ्या शहराचो तो नाश करतलोय, आनी तांतू आसलेल्या 50 नितिवंत मनशांक लागून ते वाटोवचो नाय? अशें केदींच करिनाका, कित्याक खोट्या सांगाता नितिवंतांक जिवीशे मारल्यार नितिवंतांक आनी खोट्यांक एकाच थरान लेखले परे जाता। अशें केदींच करिनाका। सगळ्या संवसाराच्या मुनसबेदारान नितीक पसंद जाल्ले करूंक जाय न्हय। सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम शहरांत 50 नितिवंत मनीस म्हाका मेळटेत जाल्यार तांचे खातीर सगळे शहर हांव वाटायतालो। अब्राहमान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता। चिंत्या 50 नितिवंत मनशांक 5 जण उणे आसात, ह्या 5 जणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करताय? ताणें म्हळें, ना, थंय 45 नितिवंत मनीस मेळटेत जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना। अब्राहमान परतून म्हळें, चिंत्या थंय 40 मात्र आसात। ताणें जाप दिली, 40 जणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना। अब्राहमान म्हळें, हांव परतून उलयतां म्हूण म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं। थंय 30 जण मात्र मेळटेत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 30 जण थंय मेळटेत जाल्यार हांव तशें करचो ना। अब्राहमान म्हळें, परतून म्हज्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतलां। थंय 20 मेळटेत जाल्यार? ताणें जाप दिली, ह्या 20 जणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना। अब्राहमान म्हळें, म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं, निमाणे एक पावटी हांव उलयतां। थंय 10 जण मेळटेत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 10 जण थंय मेळटेत जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना। देवाचे उतार हें। सांत पावलान कोलोसे घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप। पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ता सांगाता तुमकां निकेपिल्यांत मात्र न्हय, ताचे सवे तुमकां जिवांती उठयल्यांत। कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवांत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां। एक काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुनात करूंक नातलेले कुडीन जियेवन आसल्यात, तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरले। सर्व आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्ल्यात। कायद्या सरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार खिळावन नाश केलें। देवाचे उतार हें। सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणेकर नासलो। मागणें जाताच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, जुआवन आपल्या शिसांक शिकयले बरे, तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय। तवळ तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं। आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी। जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता, तशें आमची पातकां बक्षी, आमकां थाळणेंत व्हरिनाका। उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या, आनी तो मध्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसने दी। पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला, ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना। आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर थावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका,
दाराक खील घालन जाल्या. मुजी भुरगीं मुजे पासलेंत न्हिदल्यांत. आतां उठोन तुका खाय दिवंक मुजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टागाते पासत उठोन तो खाय दिवचो ना जाल्यारय लज नासता ताणें विसारलेले खातीर कोणी उठतलो आनी ताका जाय तितले दितलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा, आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटें जावन आसोनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उतार हें.